कुडचड्यार क्रायम वाडटा, लोकांक भय पडला, पोलिसांक कांयच जमना म्हूण लोक बोवाळ मारता। कांय दिसा भितर कुडचड्यार 2 खून, चोऱ्यो तर आत्र्या पयऱ्यान जायत असतात, मात पोलिसांची कांयच एक्शन ना म्हूण लोक चाळवल्यात। पोलीस खंय ब्रिक्सात मातशे बिजी उरले, आता जाग्यार पडटले म्हूण आमदार सांगता, नाजाल्यार सरकाराक सांगून खंय केसीस CBI नाजाल्यार CIDक दितले। कुडचड्यार पुलिसांचो कांयच नियंत्रण ना। दीस उसवाडाक चोरयो जाता, मर्डरी जाता, हेजो आजुनूय तपास जायना किंवा सुराग मेळना। 4 म्हयने फाटीं सोलयांक मर्डर जाली, तेजो आजुनूय कांय तुमकां क्लू मेळना। 2 म्हयन्या फाटीं कंटक बिल्डिंगेत चोरी जाली, तुमी म्हणटा की CCTVचे कॅमेराचे सापडल्यात, पूण आजून तेंची कांय अरेस्ट जावना, कांय ना। फाटीं 8 दिसा फाटीं एक मर्डर जाली, दीस उजवाडा जाली, तेजोय आजून कांय निकाल ना। मर्डर जाता 2 दिसां उपरांत तुमचें ब्रिक स्टार्ट जालें, सगळे पुलीस फोर्स थंय धाडलो। अरे हांगा चोर आसा, चोरी मर्डर जाल्ली आसा, चोरी जाल्ली आसा, समज तुमचे चोरां धरपा सोडून तुमचे ब्रिक्सां धांवले जाल्यार हांगा चोर कितेंय करून आपले पोचोवंक शकता। कुडचडे मतदारसंघात जें पुलीस स्टेशन आसा तें टोटल निश्क्रीय जाल्लें आसा। ज्यो कुडचडे मतदारसंघात वेगवेगळ्या म्हयन्यांनी ज्यो घटना घडल्यो, मर्डर जाल्यो, चोरी जाल्यो, तेजेर कुडचडे मतदारसंघाच्या पुलीस स्टेशना वयल्यान कसलीच कारवाई जालना अशें म्हाका दिसता। खास करून सांगपाचें म्हणल्यार कुडचड्यार जो मडक्यांचें गॅम्बलिंग चलता तें अवघ्या मिटरां भितर आसा, तेन्ना इतली दोळ्या समक्ष हें गॅम्बलिंग जाता तेजेर पुलीस यंत्रणा कित्याक कारवाई करना आनी त्यो कारवायो कित्याक लागून जायनाय हो प्रश्न आसा कुडचडे मतदारसंघात। आज म्हाका दिसता जे हांगा मर्डर जाल्ली ऑलमोस्ट 10 दीस जाले आनी हांव सेगीत DYSP PI SP कडेन उलोवन आसलो, पूण तेंचे कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करताले। आतां ब्रिक्स हे आसले कारणान तांकां ती ड्युटी एडिशनल ड्युटी जाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन केसीस। आज परतून सकाळीं हांवें तांकां फोन करून आतां ब्रिक्स काबार जाला तेजेर लक्ष घाला आनी खंय तरी सोक्सपोज करा आनी आमकां रिजल्ट जाय, ना जाल्यार म्हाका फुडलो स्टेप घेवंक पडटलो, कित्याक असली गोश्टी आमी कुडचड्यार कशेंच सहन करून घेयना। आतां तेणी इन्व्हेस्टिगेशन केलां, हांवें तेजें डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन घेवंक ना, म्हाका ताका रिजल्ट जाय म्हूण सांगला। आनी तेन्ना जर तो रिजल्ट जर हे आनीक 2-3 दिसांनी भितर खंय तरी दाखयना जाल्यार म्हाका मागीर हांव CMक फाटल्यान लागून ते खंय तरी CID नाल्यार CBI हेका हांव करूपाक दितलो, कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट। असले गोश्टी हांगा कुडचड्याक जावपाक जायना आनी हेजेर हांव फोकस करूच रावतलो। आनीक चोरी जाल्ली दिसा हेजी CCTVचे मेळ फुटेज म्हण तेय बी कांय सक्षम जालना अशें? हय, ती बारीक चोरी जाल्ली, तेजेर CCTV फुटेज मेवल्ली, तेणी सोक्सपोज चालू आसा म्हटलां, पण डॅट ऑल्सो हांव फॉलो करता। पण लास्टाक इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसान करपाक जाय न्ही। हांवें ऑलरेडी प्रपोजल मांडला की 65 सोडून आनी इम्प्रुवमेंट करता, कित्याक काकोडे सायडीन तशें कॅमेरा ना जाल्यार म्हाका दिसता आनीक 70-80 कॅमेरा आनी बसोवपाक जाय। गोंयच्या न्हयांक राष्ट्रीयकरणांतल्यान फकत राष्ट्रीय पक्षूच साल्वार करूंक शकता। पवार प्रफुल्ल पटेला कडेन ती ताक आसा। प्रादेशीक पक्षांक मेजॉरिटी दिवन कांयच फायदो ना म्हूण NCPचो चर्चिलाचो आर्ग्युमेंट। मोपा जालो काय दाबोळे बंद, इंग्लीश शाळांचें अनुदान बंद केल्यार खंय गरिबांची भुरगीं इंग्लीश शिकूंक पावची ना। जुजे म्हणटा राष्ट्रवादी किकोंत करचे न्ही, युती नासतनाय जिखपाची ताक आसा। चेअरमॅन पाटील आसलो कमिटीचेर आनी जेन्ना ज्यो फायल म्हजे लागीं येता ती फायल हांवें पळयली डायरेक्टली। ते फायलीचेर बरयलें जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जातलो तेन्ना हो एअरपोर्ट आमी बंद करतले। कोणें बरयलें? मिनिस्टरान न्हू, सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री आसता, मिनिस्टर जाय येता वयता, पूण सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री बरयलें। तेन्ना हांव सिव्हील मिनिस्ट्री गेलो, हें तूं खरें सांगता तर मोय हांव रिजायन जावन येयलो। फायल हांवें संपलेल्या मातांनी पयली धाडली, सगळ्यांक धाडली फायल, बाबा अशें जाता ये बराबर। म्हापश्यां पासून मिटींग घेतलें, तेजो रेबेल म्हणटा ना, आज पासून आमगे गेलो स्टँड वानूच, हांव NCPचो खूंय आसा म्हणजे 1 स्टँड। म्हाका हांव दाबोली एअरपोर्ट जे दिसता दाबोली एअरपोर्ट पळय बंद जातलो त्या दिसाक तूं फुडें आसोच ना, हांवूय फुडें आसोच ना, पूण ज्या दिसा भुरग्यां कळोन येतले तेन्ना तुमचो राव सिव्हील एविएशन कोण बरयता? मिनिस्टर तो आसता सांग आता। तूं म्हाका एक काम कर, सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीसान लेटर धाड या कोणाक हाडटा तेन्ना हांव बिलीव जाता तुका। इंग्लीश मिडियम जाय
आनी इंग्लीश मिडियम ना जायत बारीक लोक केन्ना उसरपाक शकना. बारीक लोकांक आमच्या सदां चिडून दवरूं जायना मिसगायड करून. तर आज मोठमोठपणे आहाय त्या आपल्या भुरग्यांक पयशे आहाय सगळे इंग्लीश शिकोवचे वयताय आनी बारीक लोक थिंगा उरता. सो हे पळय कोण पळय मिसगायड करता ते मिसगायड करत रावती. लोक आतां लोक सुदरत रावला मग सुदरतलो. लोक मरे लोकल पार्टी मॅन्डेट दिना जेन्ना तुका एक 10 तरी सीट येना जाल्यार तुका कांय करूं जायना. आतां हांव हे पार्टी कित्याक भितर सरला आतां आमी गोंयची एक व्हडली इश्यू म्हणटा तुगे हेजो रिवराचो रिवर जरी बंद करतलो येते कोणी बंद आतां हांव अशें करया लोकां तेशें बंद जायना. जेन्ना कोंकण रेल्वे पास जाली कोंकण रेल्वे लागून लोकांनी कितलो मार खायलो बंद जाल्यार बंद जायना. सो हे बंद करतलो जाल्यार आमचो लिडर आहा शरद पवार आहा प्रफुल्ल पटेल आहा तांकां सांगून तेमच्यान ते बंद करपाचें जाता. त्या बिश्ट्या लोकांक कितें गेम जायना. रीण भरवण जाल्ले विजय मल्ल्याचो कानोळेचो किंगफिशर विला 85 कोटींक कोणाकूच नाका. बँकांनी विला बुधवारा ऑनलायन पावणेर काडलो. विलाचो मूळ प्रेस 85 कोटी 29 लाख थारायल्लो. मात पावणेक एकलोय आयलो ना. फुडले पावणेक प्रेस देंवयतले. विजय मल्ल्याचे किंगफिशर एअरलायन्स 17 बँकांक मेळून 9000 कोटी देणे. भारतांतल्यो किंगफिशराच्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी बँकांनी जप्त केल्यात. गोंयचे किंगफिशर विलाचो बँकांनी फाटल्या मायात ताबो घेतिल्लो. घेवया एक ब्रेक.